नमस्कार. इंजिनियरिंगान तूं हांव खंयचे ब्रांच वेंचूं म्हळ्यार आमगेले सिरिसाक तुमकां हांव स्वागत करता. आज आमी इंजिनियरिंगान तूं इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन ब्रांच घेतला रे तातूंत कसं कसं पुरा आसता म्हळ्यार आयकुया. सो हें सांगच्याक आमगेलो आसा विनायक एन शेनॉय. विनायक BMS सायटीन तूं इंजिनियरिंग करता आसा. विनायक हांव ह्या कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. थँक्यू. आम्ही आता स्टार्ट करतना विनायक तू म्हाका सांग तू कसं नाका इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशनान तू इंजिनियरिंग करका म्हूण लेखला. म्हाका सांग तुकून एका आशे आशिल्ली कसाने म्हळ्यार कसा नासता इलेक्ट्रॉनिक डिवायसेस तूं कशी वर्क जाता ताजे भितर कसा नासता त्या कशी ते आउटपुट कशी येता म्हणून म्हाका कळटा म्हणून सांग तुकून आशे आशिल्ली हांव सांग नासतना डिसायड केलें व्हड जाल मागीर म्हाका इलेक्ट्रॉनिक्सांत कस कसाने आविष्कार करयत कस कसान इन्व्हेंट करयत म्हणून शिकून घेवन हांव कसाने पूण एक नवे इन्व्हेंट करता म्हणून ताजे निमित्त हांव इंजिनियरिंगांत इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट घेतला. ओके. सो आता हा पण ता CET जावन कोणाय EC घेऊ का म्हूण डिसायड केला रे. सो तांगेल अशें खंयचे पॅशन आसता घेऊ का म्हूण तू सांगता. एक कसन म्हळ्यार आमकां खंयचे डिवायस कशी वर्क जाता म्हणून कळटा. अनेक कसाने म्हळ्यार आतां कंप्युटर सायन्स घेतल्यार बरी लॅपटॉप येद्रा बसून कोड बरयता ती. इलेक्ट्रिकल्स घेतल्यार बरी इलेक्ट्रिकलांतूच आनी काम करता आसता ती. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन एक असल ब्रांच कशी म्हळ्यार आमी दोन इलेक्ट्रॉनिक्सा वटूय काम करता ती कोडिंगा वटू वरेन काम करता ती. कसले म्हळ्यार एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवायस वर्क जावका म्हळ्यार बरी फिजिकल कॉम्पोनंट आसल्यार पावन अशी तांत आमी एम्बेडेड सी वटू आमी कोड बरोवका वरेन ताजे निमित्त आमकां दोन्ही ते एक्सपिरियन्स आसता आनी करतना इतलो मजा येता म्हळ्यार लायक एक्सपेरिमेंट करून घेवन त्या कशी वर्क जाता एक एक पंत असले जावचे अशें की आमी एक्सपेरिमेंट करता आसता ती सडन जावन एक IC बर्न जावची ना नावे एक स्पार्क येवची की तेतून आमकां आनीकय शिकता तांतू म्हणून इंटरेस्ट येता ताजे निमित्त हांव EC घेता. ओके. सो आता EC घेतलाय ताजे नंतर कसं कसं शिकूंक मेळटा एक इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन सब्जेक्टांत. इंजिनियरिंगान तू सगळ्यांक एक पुरा ब्रांचा ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಸ್ಕಾ ಮಂಚ್ ಕತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ ಸಗळ्यांक ಸಕ್ಕಡ ಬ್ರಾಂಚಾ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ शिकयता कसा आम्हाला डिपार्टमेंटाच नॉलेज असते की त्या सेकंड इयर तुकून सूट जाता ताका ब्रांच एंट्री म्हणून सांगता ती तेदान आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटांत कशी म्हळ्यार सेकंड इयर कंप्लिटली इलेक्ट्रॉनिक्साक दिवन घेनो थर्ड इयर तू कम्युनिकेशनाक दिता ती सेकंड इयरांत कसन शिकला मी म्हळ्यार नेटवर्क एनालिसिस आणि प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम सिग्नल्स अँड सिस्टम ह्या पुरा आम्ही सेकंड इयरांत शिकता ती ह्या कंप्लीट जावन घेवन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट्सा वयरी आम्ही शिकचे आसता कंप्युटर ऑर्गनायझेशन जेवो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवायसेस म्हणजे जेवो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट कशी वर्क जाता ताजे बेसिक आर्किटेक्चर त्या पुरा आम्ही सेकंड इयरांत शिकला. थर्ड इयरांत आम्ही येईल कुडले कम्युनिकेशन पार्टा ಬಗ್ಗೆ शिकली ती आता आम्ही नेटवर्क अनालिसिस सेकंड इयरान चल्लरी आम्ही त्या नेटवर्क पेटोचे मॉड्युलेशन करता त्या मॉड्युलेशन पार्ट असो नावे अँटेना ಬಗ್ಗೆ शिकता ती त्या नेटवर्क आम्ही सिग्नल कशी पेटयता ती म्हणून त्या कम्युनिकेशन पार्ट पुरा थर्ड इयरांत जाल्यारी फोर्थ इयरांत आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट एक कोर सब्जेक्ट असता VLSI म्हणून व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन म्हणून ते आम्ही फोर्थ इयरान शिकून वरलं आमकां सब्जेक्ट ऑप्शनल इलेक्टिव्ह आणि प्रोफेशनल इलेक्टिव्ह म्हणून आसता ह्या खंयची जाल्यार आम्ही चूज करून आमेल वयर डिपेंड जाता. ओके. सो ह्या पुरा आता आमकां शिकूंक मेळच्या विशय सांगले तूं ECन तूं. सो आता EC घेतरी कशी ताजे स्कोप ऑफ EC म्हळ्यार कसं आसता. EC इंतू स्कोप सुमार आसा का ताका बाउंड म्हणचे ना आता मी फोर्थ इयरांत हांव VLSI शिकता म्हणून सांगलें आमकां प्रोफेशनलांतू चड सॅलरी जावका म्हळ्यार आमी VLSI स्ट्रॉंग जावन आसा कसले म्हळ्यार आतां जनरेशनांतू VLSI डिमांड भरती चड जाता कसले म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी इन्क्रीज जाल तशी आमकां डिवायसेस पुरा सांज जाता आसत त्या VLSI करचे निमित्त कसले म्हळ्यार तू नांवान असो व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन सो कितले होल्ड डिवायस जावन असो ते सान करता वच्चे VLSI काम सो डिमांड VLSI चड जाता. नेक्स्ट डिमांड कशी म्हळ्यार एम्बेडेड सिस्टमाक आसचे एम्बेडेड सिस्टम कसाने म्हळ्यार हांव कावळी सांगेल म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे एक बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कोडिंग इन्क्लूड जालेले त्या एम्बेडेड सिस्टमान शिकता ती आनी काही इंटरेस्टिंग आमकां प्रोफेशनलांत करता म्हूण आसल्यार सिग्नल अनालिसिस म्हणून घेवन आसता ह्या दोन्ही एम्बेडेड सिस्टम आणि VLSI कंप्लीट थियरी जावन आसल्यार सिग्नल अनालिसिसाक ಸ್ವಲ್ಪ मॅथमॅटिक्स नॉलेज असचे इम्पॉर्टंट जावन आसता बट सिग्नल अनालिसिस करची मजा कसाने म्हळ्यार आमकां अप्लायड मशीन लर्निंग शिकचे ऑपॉर्च्युनिटी सिग्नल अनालिसिसांत आसता तर जनरल जावन घेवन आमी सिग्नल्स अँड सिस्टम्सांत शिकता ती
सो तितले नाहीशी आता रिसेंट जावन गेलो सेंट्रल गव्हर्नमेंट तायवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आवटू मातुकतेन तसं तांणी वरेन इंडियात इन्व्हेस्ट करचे आलोचन करता सती सो ऑब्वियस जावन गेन इंडियात इलेक्ट्रॉनिक्साचे ग्रोथ भरती चड आसता म्हणून आम्ही एक्सपेक्ट करता सता. ओके. हा पुरा आमकां अशें तूं इसीचे स्कोप सांगल्या. मागीर लायक आनी एक क्वेश्चन म्हणा विनायक, फॉर एग्जांपल हांव मागीर PUCन तूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन घेनी, इलेक्ट्रॉनिक्स घेनी. हांव बायोलॉजी घेतला और CS घेतला. सो आतां हांव तशें आसतना इसी वचून घेवचें जाता की इंजिनियरिंगान तूं कित्याक कश्ट जाता की कशें जाता? खंडित घेऊया ताका तशी कसं ना आम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स PUCन घेवन वचका तेदान मात्र इंजिनियरिंगात इलेक्ट्रॉनिक्स घेऊ येतं ना जाल्यार कष्ट जाता म्हणजे कसं नाही असं ना कसं म्हळ्यार हांव तावळी सांगेल म्हणकेची पुरा ब्रांच असे बेसिक्स कळका स्टुडंट्सांक इंजिनियर्सांक म्हणून घेऊन फर्स्ट इयरान तू इन्क्लुडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स वरन शिकून दिता ती आम्ही PUCन कसन ब्रॉड जावन घेवन 2 वर्सां तू शिकून असतात की इलेक्ट्रॉनिक्सा बगे ते शॉर्ट जावन घेवन इंजिनियरिंगाक कितले जावका म्हणून घेवन आमकां इलेक्ट्रॉनिक्सा बेसिक्स ऑलरेडी फर्स्ट इयरान शिकून असतात सो त्या बेसिक्स चंद करून घेवन अर्थ करून घेवन आम्ही शिकलरी तांची बेसिक्स आम्ही वरल्यार फुल्ल कंप्लीट जावन घेवन अर्थ करून घेवचे इजी जाता. ओके. विनायक खंडित हांव लेखता आजी तुगेल्या इसीच्या एक्सपिरियन्स तूं सांगिल मी ती कोण CETन तूं हांव इसी घेऊ का म्हूण डिसायड केला की कन्फ्युजन आसा ती तांगेल क्वेश्चन्साक आमी आन्सर दिवन आसता ती म्हूण हांव लेखता. सो तूं आमगेलो तूं हांगा येवन तुगेल्या एक्सपिरियन्स शेअर केलेल्याक हांव तुका धन्यवाद सांगता. सो तशीची आमगेल ह्या कार्यक्रम पळयला आमगेल सकट वीक्षकांके देव बरें करूं.